डेलीच्या डेली तो हे कॅन्सराचे काडटा, पूण कॅन्सराचे हॉस्पिटल बांदतलो, कॅन्सराचे बॅडी हाडटलो, कॅन्सराचे हे हाडटलो. त्याच्या तरेन म्हाका दिसता हे कॅन्सर पेशंट हे वाडलेले आसा, हो सिद्ध जाता बरोबर. आनी हेल्थ सेक्टर हो डावन जाल्ले आसा हितून. जेन्ना हे पेशंट्स हेचे डिजीज हे कमी जाले जाल्यार तो हेल्थ सेक्टर बरी सुविधा दिता अशें आमी मानूंक जाय. काल तो म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर ज्या तरेन हिरोगिरी करून हॉस्पिटलान येयलो, ज्या तरेन तेणी आपले सिंगम स्टायल म्हणटात ताका, ही सिंगम स्टायल तेणी पयली मारूंक जाल्ली एंट्री आमच्या MLA लोकल्सांनी आमी वचून थंयसर आवाज उठोवच्या पयलीं. कित्याक हे बारीक हेल्थ सेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे हॉस्पिटल न्हू, हे व्हडले हॉस्पिटल ज्या जंय नॉर्थाचे आनी सावथाचे लोक थंय वयतात कळ्ळें. काल तुवें येवन कितें सिद्ध करून दाखयलें की तुजो स्टाफ काम करना, तुजे ड्रायव्हर काम करना. अरे हे 11 काय 12 ड्रायव्हर आहात तांकां मेमो 11-12 ड्रायव्हरांक दिल्या. आनी बेजीक इश्यू आसा पळय हो जो मेडिसिनाचो आसा आनी हेल्थाचो आसा थंयसर. कारण जी सिवेजाची लायन वयता ती लोकांच्या घरांनी वयता, ती काम केल्लें ना. CT स्कॅन काल तेजे तुमी बायट पळयल्या, काल CT स्कॅन केली म्हणजे 7 म्हयने चलना, करूंक जाय दिवंक जाय. अरे तूं येदे व्हडले कॅन्सराचें हॉस्पिटल बांदूंक सोदता, तुजे कडेन CT स्कॅन दवरूंक जायना थंयसर. आनी ती CT स्कॅन 7 म्हयने ताकाच खबर ना ती CT स्कॅन 1.5 वर्स जाली बंद आहा थंयसर. सोनोग्राफी सारकी चलना. हेचें कारण कितें चलना तो सरकारा कडेन हाडपाची कॅपासिटी ना हें न्हू. हेचें कारण म्हणटा पळय ते सायडीक म्हापशाच्या हॉस्पिटलांनी प्रायवेट हॉस्पिटल्सांनी ती आपापली मशिनां लाखांनी करोडांनी हाडून दवरल्या पळय ती चलपाक जाय न्हू, तांचो धंदो चलपाक जाय. आनी तितूनसून हांकां कितें मेळटा जाल्यार खबर ना म्हाका. जे आमचे सिनियर सिटीजन फ्री मेडिसीन म्हणून दर म्हयन्याचे मेडिसीन ते व्हरोंक येता, अर्धे मेडिसीन तुमचें मेळना थंयसर. थंय स्टाफ कमी आहा हो थंय दाखयल्लो आसा. आनी स्टाफ कमी आसल्या कारणान जे आमचे सिनियर्स आनी येतात मेडिसीन व्हरोंक तांकां वराच्या वरां थंय उबें रावचें पडटा. सेकेंड थिंग, विदावट ऑर्डर तो मेडिसीन प्रिस्क्रिप्शन तो म्हणटा सिनियर सिटीजनांक त्याच पेशंटांनी येवंक जाय म्हणून. अरे कोण 70-60 वर्सांची बायलां जावं जे जाणटे मनीस आसा ते कशे येतले थंयसर. हेच्या पयलीं तुमी प्रिस्क्रिप्शन दाखोवन कोणी बाबा तो शेजारी तेजो भुरगो जावं तेजे आनी कोण नेबर्स ते मेडिसीन हाडून दिताले. सो हो आमचो मेन मुद्दो आसा. मेन मुद्दो तुजो ते 3 ड्रायव्हरांक सस्पेंड करून ते व्हडली हांगा दादागिरी दाखोवपाची ना. इंटरनल प्रॉब्लम तुवें तो अख्खे व्हरून दाखोवन ते शो करूंक जायना थंयसर गजाली तुजी कळ्ळें. तुवें दोळ्यान पळयला की पेशंट थंय उबे आसा आनी तुमचे डॉक्टर भितून थंयसर या, कोणी कपडे घालूंक ना, कोणी बॅज घालूंक ना. हे कसले मुद्दे? हे मुद्दे न्हू. तुमचे मेन हेल्थ सेक्टरान तुवें कितें दिल्या? तुजी CT स्कॅन चलना थंयसर, तुजी सोनोग्राफी चलना थंयसर, तुजे थंयसर बेडशीट आहा ते लोकांक सारके दिल्ले वचना, घाण बेडशीट दिल्ले वयता. फाटल्यान तुमी जर हितून वयशात पार्किंग लॉटान म्हाका दिसता थंय नाकाल्ले धंदे चलता थंयसर कळ्ळें. बियरीच्यो बाटल्यो, सोराच्यो बाटल्यो, उदक जे यूज करतात तितून कितें उडयल्लें वयता ते टाकीत धुतलेले ना. अरे क्लिननेस जाय काय नाका. सो म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर तेणी उलोवपाक जाय आसलें. विश्वजीत राणे आतां त्या दिसा सगळ्यांनी मिडियार हांगा ते धांवन येयलो थंयसर हिरोगिरी करपाक, आपले थोडे जाण फोटो काडपाक. आतां पळोवंक गेल्यार तेणी आपलो फोटोग्राफरूच घेवन येयल्लो थंयसर दाखोवपाक कळ्ळें. फोटोग्राफी करपाक येता तूं थंयसर तूं रातचो यो थंयसर. आमी सांगलें तुमकां लायटींग ना म्हणून. ते कालच्यान लायटी पेटत, लायटीचें उलोवंकूच ना. सिवेजीचें उदक जें भायर वयता तेजेर उलोवंकूच ना. तो बेश्टे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा थंय वाडले, हे केले, हायवे बांदले, हेचेर हे न्हू. मेन म्हणजे जे हॉस्पिटल्स आसा ते हेल्थाचे सेक्टर हे तुमी सारके दवरपाक जाय. थंयसर जे जेवण पावता ते सारकें आसा काय कितें तुमचें सरावंडींग. विश्वजीत राणे कडेन आतां इतले डिपार्टमेंटां आसा कळ्ळें. म्हापशान जाल्यार आमचे पळोवंच नाका. FDA सारकी चलना. तुजे अर्बन डेव्हलपमेंट तेजे कडेन आसा ते येवन पळय तूं कळ्ळें. सारकी तुमची चलतात काय ना ती कळ्ळें. सो
बेजीक तुमी जे 108 म्हणटा पळय जी गाडयो ज्या पार्किंगान म्हाका दिसता 10 गाडयो थंय पडलेले आसा ते स्क्रॅपाक दिया मरे थंयसर लोकांनी पार्किंग थंय क्लीन करूंक उडय तेचेर उलोवना तो म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी उलोवपाक जाय आनी स्पेशली तेणी ह्या बाबतींत परत एकदां विजीट दिवंक जाय